नमस्कार. दनपारच्या खबरांत राजेश नायकाचो येवकार. खबरो विस्तारांत. पन्ने गोंयाक गोंयच्या साहेबाची नोयनां सुरू. भाविकांची सकाळसावन गर्दी. सकाळीं 6 वरांचेर पयले मीस. दिसभर मिसां. सांजे 6 वरांचेर दिसाचे निमणे मीस. कोंकणी, इंग्लीश, हिंदी, पुर्तुगीज, मराठी, मल्याळी आनी तमीळ भाशेंत मिसां. 3 डिसेंबराक आयतार आयिल्ल्यान अंदू फेस्त 4 डिसेंबराक जाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. निकोला विशय व्हडपण सोडून आमकांच खाली करुया. भाग्यवन फ्रांसिसाची देख घेवन आमच्या जिवितान जायते फावटी हें जिवीत जियेतना व्हडपण भितर सरलां आसतलें. असल्या पातकांचो आमी उगडास करुया आनी दूख धरून हे पवित्र रितीन वांटो घेवंक फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची सगळीं पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून पातकां केलें. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. हवामान खात्यान गोंयांत सोमार मेरेन दाट पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. गडगड जगला मारून पावस लागपाची शक्यताय आसा. रातीं 70 पेडण्या धरून हेर कडेन मोठो पावस लागलो. कांय वाठारांत रातभर लायट ना. सोमार मेरेन दर्यांत वचूं नाकात म्हणून नुस्तेमारांक शिटकावणी. राजस्थानात आज विधानसभा वेंचणुकेच्या मतदानाक सकाळसावन सुरवात जाला. 199 मतदारसंघांनी वेंचणूक. 5,26,90,000 मतदार मतदान करतले. 52,000 मायज केंद्राचेर वेंचणुकेक सुरवात जाल्या. 9 मेरेन 10% मतदान जालें. इस्रायल आनी हमासा मदीं सुरू आशिल्लें गेर 4 दीस बंद. हमासान बंदिस्त केल्ल्या 26 जाणांची सुटका केली. तातूंत 13 इस्रायली आनी 12 थायलंडाच्या नागरिकांचो आस्पाव आसा. मजगतीं इस्रायलान 39 फिलिस्तिनी बंदकांची सुटका केली. सर्वसामान्य लोक, अधिकारी, पत्रकारांक अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया कळची म्हूण सरकारान बजट मॅन्युअल केला. मुख्यमंत्र्यान मंत्रालयांत विमोचन केलें. ई बाजाराचें लॉन्चिंगूय जालें. 52 सेल्फ हेल्प ग्रुप पोर्टलाचेर रजिस्टर. मुख्यमंत्र्यान लॉन्चाक म्हायती दिली. मजगतीं तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटींत झेन टॅक्नॉलॉजी उद्देगाक जमीन दिल्या. जनता, अधिकारी आणि पत्रकारांक अर्थसंकल्प तयार करपाची प्रक्रिया कळपा खातीर बजेट मॅन्युअल म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. बजेट मॅन्युअलाचें उक्तावण जालें. आणि कशें इम्प्लिमेंट जाता हे कळपा खातीर बी तेजो खूब मोठ्या पद्दतीन उपयोग जातलो. बजेट मॅन्युअल हो आमी गोवा बजेट वेबसायट आनी प्रिंटींग एंड स्टेशनरी हांगासर उपलब्ध आसतलो. कोणी आमच्या जर सायटीचेर गेलो बजेटाच्या जाल्यार ताका तेजेर अवेलेबल मेळटलो. आनी इन म्हणजे कॉमर्स कॉलेजीस ज्यो आसा विशेश करून ताका शिकपा खातीर बजेट हो खूब युटिलायज जाता. त्या खातीर आमी आमचे प्रिंटींग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट हांगासर तो उपलब्ध दवरतलो जेणे करून तेजे जायत्यो कॉपीज ज्यो आसा तेज्यो आपल्याक घेवपाक शकता. आयजसान ई बाजाराक सुरवात. त्या खातीर आयच्यान फूल फ्लेज जो आमी दसऱ्याच्या वेळार लॉन्च केलो बट फूल फ्लेज सुरू जावंक नाशिल्लो तो स्वयंपूर्ण ई बाजार
समेस्त गोंयकार आनी स्वयंपूर्ण ई बाजाराचेर आपले ऑर्डर प्लेस करपाक सुरवात करची, जेणे करून तुमच्या घरा कडेन ती डिलिव्हरी दिवपाक सुरवात जातली. मागीर ती चवथ आसूनी, दिवाळी आसूनी, क्रिसमस आसूनी, ह्या सगळ्या खातीर म्हणजे फूड प्रोडक्टा बरोबर आर्टिजनचे सगळे प्रोडक्ट इन फ्युचर म्हाका दिसता अजूनही तितून ऍड करीत वयतले. प्रोडक्टाची लिस्ट आनी ती सगळी वेबसायटीचेर अवेलेबल आसा. ताचे हांव परत एकदां तांचें अभिनंदन करता. आतां हांव मेनी सेल्फ 52 तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटीक उद्देग स्थापन करपा खातीर झेन टेक्नॉलॉजी लिमिटेड कंपनीक जमीन दिली. तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटींत येवपी ही 8वी कंपनी. हांव मेनी सेल्फ 52 800 आणि सगळ्या जाणांक ट्रेनिंग पयलीं दिताले. हे बी जाणां म्हणजे कंपनी सुरू जावच्या पयलीं ट्रेनिंग पार्ट हो सुरू जातलो. ट्रेनिंग मिनिमम चार्जीस आसूं शकता, एकदम मिनिमम चार्जीस आसता. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. PWDंत जॉब स्कॅम जाला म्हूण काँग्रेसीचो दावो. विजिलन्सान कंप्लेन केल्या. आदलो PWD मंत्री आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यांची खर चवकशी जावची म्हूण मागणी. आदलो PWD मंत्री निलेश काब्रालाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडप म्हणल्यारूच आरोप निश्चित म्हूण काँग्रेसीन विजिलन्सान दिल्ल्या कंप्लेनींत म्हणलां. इफ्फीतले 75 क्रिएटीव मायंड्स ऑफ टुमोरो सर्तींत ऑड ह्या शॉर्ट फिल्माक पयलें इनाम फावो जालां. अंगुकुर्णाक दुसरें इनाम मेळ्ळां. सर्तींत 48 वरांत मिशन लायफ ह्या विशयाचेर शॉर्ट फिल्म्स करपाक सांगिल्लें. दुसरे वाटेंत इफ्फीत कोंकणी फिल्म विभागाचें उक्तावण जालें. गाथण ओपनिंग फिल्म. टुरिस्ट सीझन सुरू, मात गोंयच्या दर्यादेगांचेर आजुनूय जाय तशी शेकां दिसनात. शेक वाडपाचो इशू तडीक लावंक कळाव जाल्ल्यान शेक उबे जावंक वेळ लागलो. मजगतीं कळंगूट कांदोळे एक शेक उबे जाता, मात सुरू करूंक आजून लायसन्स मेळूना. डिसेंबराच्या पयले सप्तकांत शेकां सुरू जावये. खासा रिपोर्ट. गोंयांत टुरिस्ट सिजनाक सुरवात जाली. देश विदेशांतल्यान टुरिस्टांक घेवन जायतीं विमानां गोंयांत येतात. मात गोंयच्या दर्यादेगेचेर जाय तशे शेक दिसनात. शेकांचे अलॉटमेंट इशू तडीक लावंक कळाव जाल्ल्यान शेक उबी करपाक कळाव. इलेक्ट्रॉनिकली म्हणटात. सो आय थिंक सरकारान हाय जेन्ना परिकर आलो तेन्ना जर डिमांड करता ज्याला तुम्ही दिनाकान आधी ट्युरिझम डिपार्टमेंट आमकां मॅन्युअली अलॉटमेंट करताले, मॅन्युअली आमी फॉर्म घेताले, सगळे करून आमकां 3-4-5 दिसांनी कितें जाता पूण खंय अडकळटा जावच्या टायमार तें जायत ना. अजून पासून कसलीच तर फॅसिलिटी आमकां येवंक ना, कसलीच येवंक ना. उदक येवंक ना, लायट येवंक ना आनी ती वाटेचें हें जावंक ना, सॉल्व जावंक ना. ऑलमोस्ट जाल्लें आसा म्हणटा तें सगळेच सांगता जाला पण कांय जायना. हे सेक्युरिटी डिपॉझीट 30 हजार आसा आमच्या बिचाचे, ते आजून कांय मेळोंक ना. ते हरशीं केन्ना मेळपा जाय आसलें. रोखडे आमी काडिना फुडें, आमी लेटर करिना फुडें मेळपा जाय आसलें. तें मेळोंक ना. आमकां आतां 5,000 सुद्दां खूब मोलाचें आसता. कित्याक एक 100 तर आमी मल्लां म्हणजे कण्णां हाडलीं जाल्यार ताका 5,000 लागता. कळना 13,000 भरून आमकां प्रोविजनल लायसन पयशे भरून आमचे केन्ना जाले. लास्ट डेट आसली कितली 20, लास्ट डेट 16, 17 लास्ट डेट आसली. त्याच्या पयलीं आमी भरले. तरी आजून आमकां प्रोविजनल लायसन दिना. सकयल करपाक कितें मेळना. कोण येयलो जाल्यार आमी इल्लीगल जाता. पंचायतीचें ना, ट्युरिजमाचें ना, पयशे घेवन कितें करपाचें कांयच कळना. टुरिस्ट म्हणटा दर्यादेगेर जाय तशी साधन सुविधा ना. लेकिन तो ना टूरिस्ट जो आता है सीजन पे ही आता है ना. लेकिन मैं देख रहा हूँ पहले से मैं आज एवरी हम लोग यही नवंबर पे ही आता है. लेकिन कंपेयर किया तो लास्ट सीजन ये सीजन पे थोड़ा कम लोग हैं. सीजन का पहले ही रेडी होने के लिए ये होना था. लेकिन आज तो पता नहीं है उसका क्या हुआ. Now they are erecting. Actually, this would have been in at least 2 months earlier. In the September of end of September they have to start. So in the October in the Diwali festival. So they the guests in a lot of in the kids in the vacations they enjoy here. I hope so the next time they prepare in a little bit more. प्रुडंटा खातीर सावियो डायज आनी श्याम सुंदर फट्टे. टुरिजमाक बूस्ट दिवपा खातीर गोंय सरकारान बेड एंड ब्रेकफास्ट तशेंच होम स्टे पॉलिसी खातीर नेम अटी थारावंक प्रक्रिया सुरू केल्या. पर्यटन खात्यान गोवा रजिस्ट्रेशन ऑफ टुरिस्ट ट्रेड रुल्सांचो दुरुस्ती मसुदो भोवसा खातीर जारी केला. सुचोवण्यो हरकती खातीर लोकांक 30 दिसांचो प्रास दिला. वास्को सिलिंडर ब्लास्टांत आवय धूव मरपाची केस मुख्यमंत्र्या मेरेन पावल्या.
ब्लास्टांत शिवानी रजावत आनी तिची आवय दोगूय सोंपिल्ली. शिवानीचो बापूय दिलीप सिंग चव्हाणान मुख्यमंत्र्याक चीट बरयल्या. ताका जावय आनी ताचे आवयचेर दुबाव. तो खुनाचे नजरेन चवकशी मागता. शिवानीची बॉडी मोर्गांतल्यान आजून व्हेल्ली ना. वास्को सिलिंडर ब्लास्टांत गुरुवार बायल शिवानी राजावत आनी तिचे आवय मरपाचे केशीक नवें मॉडर्न. शिवानीची फामील हे प्रकरणात सीबीआय चवकशी मागता. गोंयच्यान कांय हालचाल जायना ते पळोवन शिवानीच्या बापायन मुख्यमंत्र्याक लेटर केला. लक्ष घालून न्याय दिवचो म्हूण मागणी. ताका जावयाचेर दुबाव. मेरे दामाद अनुराग राजावत व उनकी मां का इसमें कोई चाल है. मेरी पत्नी ने मेरे को बताया था कि मेरी बेटी को वो मेरा दामाद परेशान करता है. उसका किसी लड़की के साथ बातचीत की वजह से लड़की से विवाद होता था. तो मेरी पत्नी 3 या 4 नवंबर को लगभग यहाँ से गई थी बेटी को लेने के लिए. तो उस लेने के चक्कर में आपस में दामाद का और मेरी पत्नी का कुछ विवाद हुआ और 18 तारीख को उनको मुरैना बेटी को लेकर आने का प्रोग्राम था. उसी दिन ऐसी साजिश रची गई कि मेरी पत्नी और बेटी को उन्होंने किसी वजह से मारा है, लेकिन उसको सिलेंडर ब्लास्ट की घटना का कारण दिया गया है. दुसरे वटेन शिवानीची डेड बॉडी अजूनय मोर्गांत आसा. वरुणा आवयची व्हेली. पोस्टमॉर्टम आयतारा कंप्लीट जालें सगळें. आवय आशिल्ली तिची पुलीस इन्क्वेस्ट आशिल्लो. तिची पोस्टमॉर्टम आमकां दिसता आयतारा कंप्लीट केली आनी त्याच रातकडी ते ताचो चलो ती बॉडी घेवन गेलो. दुसरी बॉडी आशिल्ली ती लग्न जाल्ली विदीन 7 years म्हणटरी डेप्युटी कलेक्टराच्या अंडर पंचनामा चालू आशिल्लो. तिची ऑटोप्सी आमी आयतारा कंप्लीट केली. पूण ती बॉडी अजून व्हरूं ना. ती अजून आमचे कडेन आसा. म्हणजे ती बॉडी आमकां गरज ना, पण ती बॉडी पुलिसांनी किंवा डेप्युटी कलेक्टरान ती तांच्या रिलेटिव्हा कडेन दिवपाची आसता. सो ते आतां तो इशू उरलो तो रिलेटिव्स आनी पुलीस किंवा डेप्युटी कलेक्टर हांचे मदीं जालो. तिणें लेटर दिलें आमी रोखडी बॉडी दिवची. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी श्यामसुंदर फडटे. 2023-24 वर्सा उच्च शिक्षणा खातीर जूरमुक्त रिणाचे स्किमीची प्रक्रिया सुरू जाता. 27 ते 29 फेब्रुवारी मेरेन उच्च शिक्षण खात्याचे वेबसायटीचेर स्किमीचे अर्ज डावनलोड करूंक मेळटले. स्किमीक पालकांच्या येणावळीची मर्यादा आसा. शिक्षण सोंपल्या उपरांत वर्सान रीण फारीक करपाचें. रीण फारीक करिना जाल्यार सोडचें ना. शिक्षण विकास महामंडळाची शिटकावणी. स्टुडंट्स इन इंडिया 2 lakhs लोन इज गिवन पर एनम. 5 वर्सांचो हायस्ट 5 वर्सांचो कोर्स आसा जाल्यार 10 लाख ताका मेळटा 5 वर्सां. आनी फॉर स्टडीज एब्रॉड 8 lakh पर इयर. सो 2 years कोर्स. चडशे भायर वयतात ते मास्टर्स करपाक वयतात किंवा थोडे PhD करपाक वयतात. म्हणजे आमी दिता पळय ते 2 वर्सां खातीर 8 लाख अशे 16 लाख रुपया दिता. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स the loan is repaid. After 1 year, the repayment starts. You have to announce to the public that 27th Monday we'll open the website and भुरग्यांनी वेबसायटीचेर वचून फॉर्म डावनलोड करपाचे, फॉर्मां भरपाची, सगळे आपले जे डॉक्युमेंट्स आसतात म्हणजे एडमिशन डॉक्युमेंट्स, फी रिसिट्स सगळे झेरॉक्स कॉपी लावन जितले जाता तितले बेगीन हाडून आमकां जर दी जाल्यार आमी एक पूर्ण सिस्टम ठरयल्या की सगळ्यांची येसर रावप ना. जी फॉर्मां येतात ती फॉर्मां एवरी मंथ वी वील डिस्पर्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट इवन दो वी से इट इज इंटरेस्ट फ्री एज्युकेशन लोन, पूण जो डिफॉल्टर जाता ताका मात इंटरेस्ट लागता. सो खूब कमी आसा तशे डिफॉल्टर. 95% आमचे रिकवरी रेट आसा. थोड्या जाणांक कितें जाता की गव्हर्मेंट लोन याद ना, उसल्लो, नोकरी लागना, हें कांय चलना मागीर. गोंयची देशांत आनी संवसारीक पावंड्यारूय बदनामी जाता. ती बंद करतलो जाल्यार लोकांनी खरें गोंय समजून घेवचें पडटलें. सभापती रमेश तवडकार कर्नाटकांत जोयडा तालुक्यांतल्या कुमारवाड्यार आदर्श युवा कार्यावळींत उलयलो. गोंयच्या शिमेवयल्या लोकांनी काणकोणच्या लोकोत्सवांत येवचें म्हण तावडकराचें आमंत्रण. काणकोण जावपी लोकोत्सवाच्या फाटभुंयेर आदर्श युवा संघाचो कर्नाटकच्या जोयडा तालुक्यांत खासा कार्यावळ. गोंयच्या शिमेवेल्या लोकांनी लोकोत्सवाक येवचें म्हण तवडकराचो उलो. गोंयांत आजून 3% गरिबी. ताका लागून श्रमधाम येवजण स्वताच चालीक लायल्याचें उदाहरण. खरें गोंय दुसऱ्यांक कळचें म्हूण लोकोत्सव.
गोयची संस्कृती म्हणजे कितें आज गोंय जर आमी विचार केलो जायत जे लोक भायले लोक येतात गोंयाक म्हणटा तो सोरो मेळटा ड्रग्स मेळटा आनी कितें मेळटा हें मेळटा मागीर हांव केन्ना केन्ना सांगता म्हजे कडेन जो कार्यकर्तो आसा तेगे ताका खबर आसा म्हजे कडेन जो राजकीय क्षेत्रांतलो कार्यकर्तो आसा 90% कार्यकर्तो सोऱ्याक हात सुद्दां लायना की सबंद देशाक आनी जगाक आमी दाखोवन दिवपाक सोदता तुमी जे विचार करतात तें गोंय न्ही आमी विचार करतात तें गोंय आमचें गोंय पळोवपाक जाय ते पुलीस ती दाखोवपाची धमक आमी विचार करता आनी त्याच प्रमाणे हो अखंडपणे प्रयत्न चालू आसा आनी एक कायमस्वरुपी केंद्र म्हणजे 365 दीस गोंयची संस्कृती म्हळ्यार गोंय म्हळ्यार कितें गोंयचे गोंयकार म्हळ्यार कितें गोंयचे मनीसपण म्हळ्यार कितें हें एस्टाब्लीश करपाचें आसा हें स्थापीत करपाचें आसा आनी त्याच प्रमाणान हो सगळो आठवडो चलू आसा त्यामुळे तुमची म्हणजे तुम्ही सगळे जाणटे बुजुर्ग जे आसा तुमी आमचे आयले आमची कार्यावळीक थाप मारली तुमी हांगच्यान आयले तुमी आमकां खूब कितें दितलेशें ना पूण आमकां दितलेशें कितें आमकां ताकद दितले स्ट्रेंथ दितली की आजूय गोंयांत सादारणशे 2%-3% लोक जे आसा गरीब आसा गोंय जरी श्रीमंत असलें ते 2 ते 3% लोक आसा न्ही जे आमी दाखयला पळय आसा न्ही त्या स्थितीक आसा शेवटचो मनीस आसा समाजांतलो त्या शेवटच्या मनशाक आदार दिवप हें तांणी जरी तत्व शिकयलें हें मुळात तत्व आमचे कुणबी समाजाच्या लोकांच्या गांवांत आशिल्लें. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.